माशेल बस स्टँड लोकरपणा खातीर तयार आसा, मात कांय तांत्रीक गजालीं खातीर हें काम अडून उरलां. कांय तांत्रीक गजाली जाग्यार पडटकर हो बस स्टँड लोकांच्या सेवेक उक्तो जातलो. तितले म्हणसर लोकांनी सहकार्य करचें म्हण मागणी कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडीन केल्या. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मार्सेलचो बस स्टँड आज लोकार्पण करपा खातीर आज तयार आसा, पूण काही टेक्निकल गोष्टी गजाली खातीर सनद मेळोवपा खातीर आमचो प्रयत्न आसा. कलेक्टराक आमी फायल धाडिल्ली आसा. ती फायल बारीकशें ऑब्जर्वेशन काडून परत DOT कडेन आयिल्ली आसा, डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट, आनी कालूच म्हगेलें कन्वर्सेशन जाले नंतर परत इमिडिएटली फायल धाड म्हण सांगलें. आनी एडिशनल कलेक्टराक आमी ऑलरेडी उलयलेलो आसा की जाता तितलो बेगीन हो प्रोसिजर आमी करचो. दुसरी गोष्ट, सनद जाले नंतर ऑक्युपन्सी, ही ऑक्युपन्सी टावन अँड कंट्री प्लॅनिंगाचें इन्स्पेक्शन जाले नंतर पंचायतीन दिवपाचें आसता. आनी तिसरी गोष्ट, जो लायटी संदर्भात ऑलरेडी आमचे कडेन हो बस स्टँड चलोवपा खातीर 220 kVA लायट ऑलरेडी अवेलेबल आसात. आनी आतां परत आमोणा टू मार्सेल जो केबल आमी ओडपाचो ऑलमोस्ट 98 lakhsचें काम टेंडर काडले जाल्ले आसात. आमी अपेक्षा आसात येणाऱ्या 4 ते 5 दिसां भितर तें काम पूर्णत्वा कडेन येतलें. आनी तिसरी गोष्ट अत्यंत म्हत्वाची ह्या बस स्टँडा संदर्भात म्हणल्यारूच गोवा बागायतदार जें आसा त्या गोवा बागायतदाराची एक 75 स्क्वेअर मीटर जमीन त्या वेळाचेर ह्या बस स्टँडाक संपादन करपा खातीर आमी घेतिल्ली आशिल्ली. पण तांचो थोडो काही डिमांड आसा. त्या डिमांडा संदर्भात जो आमचो चेअरमॅन आसा, त्याच बरोबर दक्षिण गोंयचो खासदार श्री नरेंद्रजी सावयकार हाजे कडेन चर्चा केल्ली आसात. तांचे ऑफिशियल्स जे आसात तांचे कडेन चर्चा केल्ली आसात. तांच्यांनी मागिल्ली आशिल्ली की बस स्टँडाचेर आमकां एक 10 शॉप्स दिवची. पण 10 शॉप्स जर दिली जाल्यार म्हाका दिसता बस स्टँडाक आनी दुसरे स्टेक होल्डर्सांक लोअर नासतलो, दुसऱ्या वेंडर्सांक. आनी म्हणून आमी तांचे कडेन एक मागणी केल्ली आसा, ती रिक्वेस्ट केल्ली आसात, तुमकां आमी त्या बदलाक इन कायंड बाकी सगळ्यो काही गोष्टी दिवन आमी सेटलमेंट करपाचो प्रयत्न ठरयलेलो आसा. CMन सुद्दां ह्या विशयाचेर एक लागींच्यान तातूंत एक निर्णय घेतिल्लो आसा आनी फायल ऑलमोस्ट फायनान्स डिपार्टमेंटाक पाविल्ली आसा. लिगल थोडेशे ओपिनियन घेतिल्ले आसात. आनी एज पर जे मार्केट जे PWD आमचे व्हॅल्युएशन करतात त्या व्हॅल्युएशन सुद्दां जाल्लें आसा. आनी फक्त टेक्निकल गोष्टी खातीरूच ते उरिल्ले आसात. आमी गोवा बागायतदार त्याच बरोबर बाकीचे सगळे जे आसात तांचे कडेन हांव मागणी करता की हो बस स्टँड जर जालो जाल्यार म्हाका दिसता गोवा बागायतदार तेजे पेक्षा चड फायदो जातलो. तो एक पॉझिटिव्ह एटिट्यूड धरून ह्या लोकांनी सगळ्यांक आमकां सहकार्य करचें अशेंच ह्या वेळाचेर हांव मागतां.